हॅलो एव्हरीवन, कशा आहे? तकली बरी आसा. एलकना गेनेला ताका तो रसपा नाका आयज दिसपला हा ताका पूण थिंग तो हेडपाला एमएसएल मातशें गो हेडात हा 10 मिनटां हेड म्हण ताका येता आतां ऑलमोस्ट 12 o'clock जावपा येयलें आनी 1:30 पोतून भायर सरपा जाय. म्हाका तो ताका टायरिंगूय जायना म्हण हेडपाक. आनी न्हू आतां म्हाका कातच्या फोन येयला सांगपा आयज वेनिसडे न्हू फाल्यां एलकना हॉलिडे आहा आनी हांव काल सावन एक्चुली चिंतिता डॅडी सांगतो म्हण जातो म्हण फोन कोन्न आयज येतलें म्हण तो एशें कोन्न ताका हॉलिडे जाल्यार चोवसो येता आनी मुगे मोठीन जास्त थिंग आहा फोन कोन्न जातो म्हण मम्मीगे फोन येयलो म्हाका सांगपा डॅडी येता म्हण. सो आय एम व्हेरी हॅपी. आनी एलकना हांवें सांगलो ना आजून ताका सरप्रायज दितलें मागीर म्हण तो हॅपी जाता चोयलो म्हणटरी आनी तेगे बरो टायम पास जाता तेजे बाराबोर. आनी हांवें सांगितलें मामी म्हणटा आपण कोडी कोन्न दाखय आनी भाजी कोन्न दाखय. सो तांकांय डॅडी केन्ना येता न्हू जाल्यार म्हाका सुबेज रांदपा बीन टेंशन आसना. एटलिस्ट फॉर दॅट डे कितें कोन्न धाडटा मामी एशें कोन्न रांदून बी कितें. सो इट इज नायस. आयज एक्चुली म्हाका नाल्लोली भाजी कांय थिंगसान आतां हांव गेलें ना भाजीचें मिरसांग गो बाबा हांवें नाल्लोलें एलकनान म्हाका ब्रिंजल घेवपा लायला हांव कांय नाका कित्या लागोन तें कांय खाचें ना. आनी कॉलीफ्लावर भेंडी आनी जिंजर इल्लें हाडलां हांवें. थॉमासाय मुगे काबार जालोलीं सो पूण हाडलां हें पूण आयज करूं नाका हांव दवरतलें फ्रिजीन आतां. वील गो नाव. लेट्स गो ओनली 5 minutes. सो आतां वयता म्हणल्यार न्हू काल हांवें रातीको एक्चुली पुलाव केलोलो न्हू तो इल्लोसो आहा राती पुलाव केलोलो आनी चिकन फ्राय केलोलें तें आहा आतां घेनपा तेंच काबार करतलें. रातीको म्हाका शीत करूं पडटा म्हूण नाजाल्यार चपाती वो शीत कोत्तोलें कित्याक मामी पोड्डात न्हू कितें शीतू कोत्तोलें. आनी कोण मुगे तो लास्ट विडियो चोयलो नासलें न्हू वोसोन चोय तियात्राचो विडियो आनी मुगे तितून कजनान काम केलो हा ती वोसोन चोय तो. तो डायरेक्टर आयचोय डॉमिनीक फेर्नांडीस बरो आहा. त्या आतां कॉमेडी बीन सामकी बरी आहा तेजी सामकी नॅचरल कॉमेडी ओवर एक्टींग बी कांय ना अशें. सो तूं वोसोन चोय आयज थिंग बरें वोत आहा मातशें. आनी सुबेज पावस कांय पडलें ना आयसान कालूय सुबेज आसोना एसो. मुगे तें वोटिंगा आजून गेलें ना देंवला नेल पॉलिश केली पूण वोटिंगा म्हाका तें डॉट गेलें ना आजून पासून. म्हाका सद्दां नेक्स्ट मंथ म्हणल्यार वयता म्हण तें वोत जालां आतां हाफ पे पावलो हा. सो पूण बरीं कोन्न सोगलीं आनी चोया मेळटा मागीर तुमकां मातशें वोगतान. ओके चलो बाय सी यू ऑल. आयज म्हाका इल्लें एलोवेरा व्हरपा जाय हिंगाचें मातशें तोंड मुगे सामकें हें जालो मातशें. आयज ऑन लायला बरें मातशें सायेंसा मागीर व्हरतलें फ्रेश दुकान व्हरतलें सायेंसाय. आयज हांवें सारकें न्यू 2 रोजीस चोयलाय म्हाका सद्दां आतां फुल्लें आसलें म्हूण तें वासनाय पयलीं पूण न्हू आमगे गाड आहा न्हू तो बोरो कॅर घेता झाडांचो. आनी हिंगा सारकें हेच्या पावसा दिसान ग्रीनरी जालो आमगे बिल्डिंगा बरें दिसता हिंगेन बसपाक. सायन्सा बीन एक्चुली बरें ना अशें कित्याक सायन्सा वोत आसता आयजूय एक्चुली बरें आसा हिंगा सुबेज जितू वोत बीन ना म्हणल्यार बरें दिसता. सायन्सा सुबेज सगळीं भुरगीं आसता हेडपाक. आमगे बिल्डिंगा सामको उलयलो म्हूण हांवें विडियो दवरलो ती उलोवपा लागून मोकोडे ती नीम पान उरयलोली. आनी आमगे बिल्डिंगा न्हू पयलें एक व्हडलो ट्री आहलोलो निमाचो जायत लोक व्हरताले हिंगा तेका जायत हें आहाय न्हू प्रॉपर्टीज आहाय तेका जायत्यो अशें करून इवन स्कीन इन्फेक्शन बीन आल्यार आनी पिंपल्सां बीन न्हू तेजें अशें करून पेस्ट करून लावपा जाय निमाचो. सो तें बरें पडटा एक पाट आनी 2 पाट न्हू पूण लायट रावपा जाय लायट दीस पासून. ती म्हाका कोण एक बायल आहा न्हू ती फालुना काम करता सो ती सांगताली पिंपल्सां बीन एकदम बरें म्हणटा आनी स्कीन तरी एकदम बरें. हांव पयलीं सिगो पासून न्हावयतालें तेगे स्कीन इन्फेक्शन आसतना तेका आसतालें जायत पाट जातालें तेगे रॅशीज आसताले तेगे बॉडीचेर
सो तांकां डॉग्सां पासून ते न्हांवपा आता कोणा खबर ना जाल्यार हें म्हाका डॉक्टरान सांगलो तेंगेले पेट वेटनरी डॉक्टरान सांगलोलें आनी तुमकां कोणाकूय खबर ना जाल्यार न्हू तुमी अशें करून तांकां स्कीन एलर्जी ते पॅचीस पडटाय न्हू रेड कलराचे स्किनाचेरू तेन्ना तांकां न्हांवपा जाता ते घालून शिजोवपाचें मातशें उदक आनी मागीर थंड करून न्हांवपा तांकां सुबेज गरम बी न्हांवपाचें बी कोणा तें थंड करून न्हांवपाय तांकां सो सी यू गायज इन सम टायम. आयज आमगेलो पिझ्झा डे आसलोलो सो हांवें हांकां पीठ मळून दवरलोलें तितून हांवें मैदा इस्ट इल्लीशी साकर आनी ऑरेगेनो घालून न्हू हांवें दुदान पीठ मळून दवरलोलें मातशें पत हिंगा हांवें इल्लेशें चिकन फ्राय केलोलें चिकन पिझ्झा करपाक तो कितें मॅरिनेट करून दवरपा आता तुमच्यान जाय ते भाशेन आनी हांवें तें फ्राय केलोलें आनी तेच कायली न्हू ते सेम ऑयलान हांवें इल्लेशे कॉर्न मुको फ्रोझन कॉर्न आहले आतां फ्रेश मेळटाय जायते तेय घालपाताय सो हांवें तितून कॉर्न घायलोले आनी एक पियाव घायलोलो मोठो मोठो कातून स्लायस करून बेसतो आनी ते तिजे सेम कायली हांवें मातशें टॉस केलोले सो ते न्हू फ्रोझन आहाय ते बरें हें जाताय पफ जाताय आनी मागीर तितून इल्लेशें मीठ घायलोलें आनी कांय घालूं ना मिठू घायलोलें आनी मातशें कोत तें केलां आनी मागीर लास्टाक तितून हांवें न्हू इल्लीशी कॅप्सिकम स्लायस करून तितून टॉस केलोली ती एकदम सुबेज शिजोवपा नाका मातशें बेश्टी टॉस जाल्यार पुरो सो हें मुगेलें टॉपिंग रेडी आहलोलें आनी तें पीठ मळून न्हू एटलिस्ट 3 to 4 hours दवरपा जाय कम लेट्स गो I will eat You want to eat? pizza. Go inside. I will eat yummy pizza. Who's making pizza for you? You. Huh? You. Which pizza you want? Eat. Chicken? Mm. So tell me, which pizza you want? Oh, pizza. See ya. Which one? See, they got this picture. Which pizza you want? You like pizza? Which pizza? You tell me. Cheese. Chicken cheese? No, eat one. Okay. Today there's one surprise for you. What? Someone is coming today to meet you. What? Us. Huh? Not Lidu Baba. Oh, Someone is coming. what, auntie? No. Huh? Your favorite. What? Someone is coming. Mom? हें आतां इवनींग अरावंड 6 o'clock म्हाका स्वता जालोलें आनी हें तुम फ्लावर चोयल जालें न्हू चोय कितू वयर चोलतें फर्मेंट तें बरें मुगे मोर देन 3 hours उरलो तें एक्चुली सो तें बरें वयर चोयलां मागीर अशें करून तें सगळें एकठांय करून पोतून तेजो एक बॉल करपाचो आनी हांवें मुगे एक सायडीन सगळें रेडी करून दवरलां टॉपिंग आहा तें आनी हें एक्चुली हांव आख्खें करून ना इल्लेशें हांवें पीठ न्हू सायडीन काडून दवरलेलें कित्याक हांवें एकू प्लेटीचे एकू केलोलो पिझ्झा आमी 4 जाणां आहलोलीं आनी तेसा डॅडी येवपा आहलो न्हू तेका लागून मातशें ऑयल आनी फ्लावर घालून डस्ट केलां मातशें आनी तें हांवें पीठ हितून हातीनू हांवें फ्लॅट केलां हांवें रोलिंग पीन बी यूज केलें ना हांवें हातीनू कोत्ता चडशें कित्याक हातीन म्हाका तें सायज बोरो जाता तें सेम प्लेटीन सगळें इक्वली डिवायड करपा लागून आनी तेका मातशें न्हू हेणें एक फोक घेवन प्रिक करपाचें फूल ना जावपाक डो सो हिंगा एलकनूय येयलोलो मोदें म्हाका हेल्प करपाक तेणें म्हाका जायत हेल्प केलां ह्यो पिझ्झा रेडी करपाक सो हिंगा हांवें प्रिक केलें आनी तेजे वयल्यान न्हू हांवें सॉस 2 भाशेन मिक्स केलां एक हॉट एंड स्वीट आनी एक टमॅटो केचप सो तें हांवें आख्खें मिक्स करून एक बेसाचें रेडी केलां पयलें घायलां आनी मागीर तितून इल्लेशें हांवें हें घायलां स्प्रेड चीज स्प्रेड घायलां तेंय मातशें तितून सगळें स्प्रेड केलां तेज बाराबर आनी तें सॉसान न्हू बरें जाता स्प्रेड करपाक आनी मागीर तुमकां जाय ते भाशेन तुमगे टॉपिंग घालपाचें पोतून एलकन येयलो हिंगा हेल्प करपा म्हाका तो सारको एक्सायटेड आहलोलो पिझ्झा लागून तो सकाळसान म्हजे फाटीं लागलोलो पिझ्झा कोरया म्हूण तेका लागून हांवें म्हणलें चल आयज प्लॅन कोरया करपाचो आनी हें आख्खें सगळें वयल्यान टॉपिंग घायलें आनी तेजे वयल्यान उरलो तें इल्लेशें सॉस तेजेर स्प्रेड केलें पोतून इल्लेशें उरलो तें आनी वयल्यान इल्लोसो ऑरेगेनो स्प्रेड घायला वयल्यान आनी इल्लोसो पिझ्झा मिक्स आहलो तें घायलां मुकोडे पिझ्झा मिक्स आहलो तें घायलां आनी इल्लोसो चीज वयल्यान स्प्रेड केलां आनी हांवें बेक केलां प्री हीट केलां ओवन
5 minutes आणि this for 20 minutes and here's a pizza ready. बरो झालेलो यम्मी आणि टेस्टी. एल्कनाने एन्जॉय कॅरिंग हा पिझ्झा आणि डॅडीकूय मेळ्ळे आणि मामीकूय मेळ्ळी. मामीनूय येवन सरप्राईज दिलो अशें ते एकूय टेस्ट करपाक. हाऊज द पिझ्झा? You like it? You like it? You're eating with the wafers or what? How's the taste but? You have to tell me the taste of pizza. Mama made properly? Yeah? Say no. Mama, what do you call that teeth? You have to eat that. So you like it, no? How many marks you'll give me? Huh? One. Only one. And thumbs up? How many thumbs up? I'll give you 8 marks. 8. 8? A. No, 8. How many stars I'll get for the pizza? 8. 8. Okay, thank you. You enjoy now. Okay, see you. Hmm?